गीत घेऊया पेज 135 I-32. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्राचीत काळाक आमी देवाचे कृपेचो काळ म्हूण पाचारतात. आमी घडयेक आमच्याच मनांतल्यान प्रश्न करीत, देवाक आमचेर आशिर्वाद घालूंक खेरीत काळाची गरज आसा काय? ना, पूण आमकां ह्या काळाची गरज. आमची चूक वळखून घेवन देवाचे वेंगेन परत येवंक ही कल्पना आमच्या मनान दवरून देवाच्या मना प्रमाणे भायल्यान न्हय पूण आमची काळजां मनां नितळ करून आमी ह्या प्राचीत काळांत देवाक मानता तसलें जिवीत आपणावंक आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां बापाची मजत मागुया. आयज मिसाच्या केरीत इतनेसा पासत मागुया. पेद्रू आनी एलिझाबेथ नोरोना हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. तशेंच घरांत आसलेल्या सगळ्या आत्म्या पासत
मीस भेटयला सेराफिना मास्कानेनास तशेंच पेद्रू आनी एलिझाबेथ नोरोना हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला देवाक दिन वासूंक आनी आपलो बर्थडे समारंभां जोस फर्नांडीस मीस भेटयला बरे भलायकी पासत आर्गांचे मीस भेटयला जॉन आनी मीना डिसुजा आनी तशेंच आपल्या खासगी इंत्यासा पासत मीस भेटयला फ्रांसिस्को रेवरेदो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडां चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रडटल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगोस. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलों. सोडवणीच्या दिसा हांव तुका पावतलों. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलों आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातान घालतलों. कोयद्यांक हांव म्हणटलों, भायर सोरात आनी काळुकांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरो मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरवापाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जसो तांची दया कोत्ता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशीं तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां रस्तो उकडून दितलो आनी म्हजे राजमार्ग मालांचेर चडोन वेतले. पयस पयसतान येतोली उत्तरेक तान आनी उस्तोमतेक तान पावतली. सिनेमा तान परतून येतली. मोळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमी आनंदाचे उलास सोड. पर्वतांनो मुरगोटून गायन करात आनी कश्टवतल्यांची दया करात. सियोन म्हणटली, सर्वेस्परान म्हाका सांडलाय. सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बालकाक विसरत काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण
पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर कितलो कोणवालाय आनी माये मोगाचो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोसणांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीत उबी करता. आमचो जबाब. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर वाटो सगल्यांच्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक कोऱ्या मानान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आमचो जबाब. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गाराक उबी रावया. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांबा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. ह्या पासत जुदेव ओदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेच ओस्टोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण कोत्ता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हांचे व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोली देवाच्या पुताचो ताळो आयकतली, आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां, आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधींनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सोदतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणीं वायट केलां तीं कास्त सोसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना,
जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सोत उलयता त्या मनशाक कितें उलयतलो तें चिंतूंक नाका, कित्याक तो घडून वस्तू सांगना, सारकें आसा तेंच सांगता. जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण परगट्टालो. अधिकारान ही सारकी शिकवण तो दितालो. जायत्या जाणांक ताची शिकवण मांदूंक नासली, कित्याक सोत मांदून घेवंक ते तयार नासले. अधिकारान हें सोत परगट कोत्ता आसतना जेजू शिकयता की बापान धाडलोल्या पुताचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. इतलेंच न्हय, देवाच्या पुताक अधिकार दिलोलो आसा संवसाराची नीत करूंक, हें जेजू सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आनीक एक सोत देव इजायास प्रभाताच्या तोंडांतल्यान परगट कोत्ता. जेन्ना हें वाचप बरयल्लोलें, इस्रायल पोरजां बाबिलोनाच्या परदेसांत आसलीं, कश्टाचें जिवीत जियेतालीं. देवान आमकां सोडल्यांत अशें तीं चिंततालीं. देव तांकां सांगता, एके आवयन आपल्या दुदाच्या बाळाक पासून विसरल्यार हांव तुमकां विसरचो ना. सोत आमकां जायत्या भासांनी कळीत जाता. तें सारकें म्हूण गमल्या उपरांत नाकारूंक फावो न्हय. आमच्या जिवितांत आमी स्वताचे गवाय जावया. प्राचीत काळ आमच्याच जिविताचे नदर मारून बदलनी हाडपाचो आमकां एक सोयेग. प्राचीत आनी मागणें करून जेजूचे कश्ट नियाळून जेजूच्या जिवीतपणांक तयार आसूंक हो काळ आमकां आपयता. ह्या काळांत आमच्या अंतस्करणाचेर नदर मारून जेजूचें जिवीत नियाळूंक आमकां संदी फावो जाता. प्राचीत काळांत पातकाक पाट वळोवन दंडवण करून दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून सर्गी राजाचे वाटेर पावयतलें जिवीत जिवंक आमकां गरज. देवा आपल्याक पाट वळोवन वेतोल्यांक केदींच सांडिना, बगर आपलो पूत आपली धूव आमकां ह्या उतरांनी परत येतली म्हूण आशेवन रावता. देव आमी पातकी म्हूण आमकां सांडिना, बगर पातकाक पाट वळोवन जिवीत बदलून शुभ वर्तमान मानून घेवन पोत्तून आपल्या गोपांत आमकां हाडूंक सोदता. तर आयज आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारून जेजू दिता त्या नव्या जिविताक वेंग मारूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवीधारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिड्येक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 28 C1. आमचे दोन हात उबारून सोरेस पोरां भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वारू बोलुया. आमचे कळीस उबारून देवा काळजा मेळुया. ताच्या मोगा सरनोसो आमचो मोग
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सोयंबाची खोतां कोणवाळ्यान धुवन काड आनी आमकां ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोगताय तूं आमकां नव्या बोळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयता तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोलान तुज्या वैभवान. ऊन स्वर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय. ऊन स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या घोरसा आनी पूर्ण जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे,
भाग्यवंत दवरून दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा, चोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 60 D23. Count
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक होंड्या आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडून दवरला. तो आमकां खास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. भगताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवून मेळशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसात. फादर जूड करास्को हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें ह्या मिसान आमकां देवाचें उतर परगटलेलें आसा आनी मीस भेटयल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या कोयरान स्टेशन आनी ताणें आमकां मदत केल्ली आसा. सेवधर्मान बौद्धीक खोलायेन भाग घेवच्याक वाचपां तुमी केल्लीं आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या सांकिस्तांक ते सकाळीं उठून येतात, 4 हांगसर येतात ते, कित्याक 5 आमची पवित्र भुजवण आसता, बाकीचीं आसतात आमचे बरोबर. आनी तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मिडियाक फादर लिंडसे, लोबो, मॅथ्यू, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब तोकस घेतात, कित्याक देवाचो मोग अदीक आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी देवा सोबे आमचें जिवीत सारूंक. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक व्हडा भावार्थान तुमी हांगसर येतात. आनी तुमकांच न्हय पूण सगळ्यांक जे मिडियाचेर ह्या मिसान भाग घेता आनी आमचे पवित्र बुजवणेन. आयज आमी 8 मीस पिताजी वास्को दे रेगो ताच्या म्हयन्याची मीस घेतली. हांव विशय जावन आसा अब्बा बापाचे वेंगेंत आसरो. सदांच ते बापाचे विशय आमकां सांगतालेत, कित्याक आयची वाचपां तेच भाशेन आमकां कळीत करतली कशे भाशेन जेजू आपल्या बापाय विशीं उलयतालो आनी फादर वास्को रेगोय तेच भाशेन उलयतालो. तर आमी ताचे पासून ते मीस पेटयलेले आसा. तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 227 T56.